लोकसभा वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान भाजपाक पोर्तुगीज पासपोर्ट आशिल्ल्या लोकांचो मोग जाला काय कितें असो प्रश्न विजय सरदेसायन उपरासला। खासदार सदानंद शेट तानावडेन दुहेरी नागरिकत्व आशिल्ल्या लोकांविशीं केल्ल्या स्टेटमेंटाचेर फाटभुंयेचेर विजय उलयतालो। पळयात ताचें म्हणणें। बीजेपीन आज सडनली इलेक्शन लागीं जाला म्हणून पोर्तुगीज पासपोर्ट आशिल्ल्या लोकांचो मोग जाला काय कितें ना जाल्यार तांकां एंटी नॅशनल म्हणप अशें जाता काय कितें हाजेर मातसो विचार करुया आमी। हांव एक सांगूंक सोदतां की ताजेर एक प्रॉपर स्टँड डॉक्टर विल्फ्रेड मुस्कितान NRI कमिशनर आसतना मनोहर पर्रीकार मुखेलमंत्री आसतना ताणें घेतिल्लो ते रजिस्ट्रेशन म्हणल्यार कितें आनी कितें हें करून आतां 10 वर्सां जालीं 12 वर्सां जालीं 12 वर्सां जावन अजून मेरेन गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया डबल इंजीन सरकार हाजेर क्लियर कट पॉलिसी इवॉल्व करूंक शकना। म्हाका दिसता समथींग इज रॉंग की इफ आवर ऑनरेबल राज्यसभा MP has to raise this matter in the house which in the last 10 years has not been resolved, then there is something which is a cause of worry. But it's to Sadanand Tanawade's credit that he has raised, at least he spoke about it. आणि म्हणतात अलेक्स सिक्वेरा पोर्तुगीज सिटीजनशिपाचेरूय तेजेर आता खूप कितें येता ह्यो कितें तरी म्हणटा दिसता तुमी। I am not aware of Alex Sigara's Portuguese citizenship, but I know that Alex Sigara has been power minister in the previous government. दिगंबर कामतीच्या सरकारान Alex Sigara power minister आशिल्लो।